अशें म्हणटा की जुने चेहऱ्यांक कुशीक दवरपाक नवे चेहरे नाही तसे उल्लेख करू ना तुम्ही म्हणना पण असो एक अशी चर्चा म्हाका एक प्रश्नाचं उत्तर द्या हय तुम्ही आता कितलेय लोकांक तुम्ही इंटरव्यू केले असतले तुम्ही लोकांचे प्रत्येकाचे विचार ऐकून घेतात हय तुमका सत्य परिस्थिती गावात कितें कळटा या आता प्रताप सिंग राणे सारखो व्यक्ती गेले 45 वर्सां एकूच असो व्यक्ती गोंया विधानसभेत जो इतले वर्सां निवडून येता जर काँग्रेसच्या खंय तरी तरणाट्याक नाल्यार खंय तरी पोरान सांगले की बाबा प्रताप सिंग राणे कुशीक धरून नवो चेहरो द्या हेजो अर्थ कितें जालो म्हाका त्याच मुद्द्याचेर येवपाक अर्थ कितें जालो हे कोण हे सांगपी ज्या पर्यंत 70ची जनता ठरयना तो पर्यंत प्रताप सिंग राणे एब्सोल्युटली म्हाका अशेंच म्हणपाक आसलें विश्वजीत बाब आता जे म्हणटा की 50% नवे चेहरे जाय अशा स्थितीन काँग्रेस जिखतली अशें तुमकां दिसता हांव कितें म्हणटा हांवें बी उल्लेख केलो की एक 30 सीटाचेर तुमी नवे चेहरे हाडा 10 एक आमचे सिनियर लोक हा जे निवडून येवं शकता निवडून निश्चित येतले आणि हे वो एक खंय ना खंय एक्सपेरिमेंट जावंक जाय ज्या माध्यमांतल्यान जे बरे आनी बेश्टे नवे चेहरे म्हणून जेका मत ना त्या मनशाक जेका तो 10 मतां हाडूं शकना तसले चेहरे न्हू जेन्ना नवे चेहरे म्हणटा तेजे असेसमेंट जावंक जाय एब्सोल्युटली आनी तो असेसमेंट तो निवडून येवं शकता काय ना जर तो निवडून येवं शकता ते नवो चेहरो घालून काय फायदो ना आमी हांगा इलेक्शन हरपाक आमी लडना